पळय आता सिद्धार्थ आमकां करता फालोडा. फाटी ऍडमिट असली न्हू थोडे दीस पयली. बाप रे म्हाका कितले ग्लास चेस. पळय हे सिद्धार्थ दिलीप नायकाच्या घरा कडेन जातात चिकू. कितें जातात रे? चिकू चिकू. आनी ही तुजी वानर्स आहे ना मरे सगळी. हय. पळय आनी ते भुरगे खंय गेले रे ते दुस येयल्ले ते. मात्र हो तुका हो आमकां चावोंक येना मरे. ना हो डेमो बॉय. हा हो आता खावन पळोवया मरे हांव चिकू. चेस माय ब्रो. खंय येयलाय तू? कोणाचो? काय ऊसाचो ज्यूस हायवेर. आनी पळय आमचे एरॉक्स शायनींग जाता सारकी. हांगार हो हायवे गेला न्हू आतां बरें पडटा बेगीन पावपाक. आतां आमी वयता सिद्धार्थागेर. पयलीं ज्यूस पिवया म्हटलें गरमी आहा न्हू. कसो आसा रे तू? हा आणि पहिली डेमो बॉय. भितर कोणी दवरली रे ती? हा भितर मूग आहे. हा वय तू जाणाय तर पार्किंग बीन करपाक. हय. आनी डॅडी बरो आसा मरे. हय. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसात तुमी? आनी हांव येयल्लो आसा आयज सिद्धार्थ दिलीप नायकागेर हय. खूब दिसांनी. सिद्धार्थ दिलीप नायक हा. म्हाका एक सांग, तुजी मम्मी हाली बरी आसा ना? हय. सारकें. हय. आयज तिजे कडेन हांव घरा कडेन येयल्लो. हय. ती सांगता आपूण परत परत घुंवळ येवन पडटा. हय. परत परत तिका त्रास जाता. फाटीं थोडे दीस पयलीं एडमीट आसली. आनी आतां फाल्यां खंय तिका परत हॉस्पिटलान वचोंक जाय. थँक्यू सो मच गायज की तुमी सदीत म्हाज्या वांगडा न्हू म्हाज्या वायटा बऱ्याक आसतात. आनी सिद्धार्थाक आयज खंय तरी हांव कुकींग करता तो पळोवन न्हू म्हाकाय बरें दिसलें. कितें म्हणटा सिद्धार्थ? हय. तूं कितें सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या भावा भयणांक? हेल्प करपाची म्हणून. हय मरे. हय. आनी आयज तो म्हाका फालोडा करून दितलो. हय. दितलो? हय. व्हेरी गुड. तू खायना रे बुट्टा? कित्याक रे? खा मरे. सिद्धार्थान केला. अरे बस मरे. सगळ्यान पयलीं तू धुतले हात. हय. मागीर फालोडा करतलो. सांग. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. पळय आतां सिद्धार्थ आमकां करता फालोडा. फालोडा मरे. हय. व्हेरी गुड. फालोडा करपाक आमकां कितें कितें जाय रे सिद्धार्थ? आईस जाय. हा आईस. आयस आनी आणि दूध जाय. दूध जाय आनी रसबरी. पळय काय बरो तेणी आयस घातलेलो आसा फूल पावर सारको. वयस सिद्धार्थ तुका हांव येता तो बरो दिसता न्हू घरा कडेन तुमगेर. तुका भावाचो याद येता न्हू. तो असोच करत दितालो भावाक मरे फालोडा बीन. पळय रसबेरी पळय हाडल्या तेणी फालोडा करपाक. पळय आयस घातल्या भितर मिक्सचरान. आनी कितें जाय रे? दूध. दूध. दूध जाय खंय भितर. वा आतां आमकां मेळपाचो आसा फालोडा. सारकें मरे. हय. पळयात कोण म्हणटा भुरग्यांक नॉलेज ना. पळय ही इज 50% डिजेबल आनी देवाच्या कृपेन पळय तो काय बरो रांदता घरा कडेन. म्हाका सांग मरे कितें कितें घालतात ते? इल्ले उदक घाल. इल्ले उदक घालतात. हा. पळय काय बरो करता तो. आमी ताका कोण काय सांगिना कितें करप बिरप ते पळय तो आपुणूच घालता. पळय कितली जाय तितली तेणी घातली पळय भितर रसबेरी. ना रे? हय. तुका हे कोणी शिकयला? हांव शिकला. तूच शिकला. हय. तू चॅम्पियन. हय. मागीर कितें घालतात भितर? साखर. इल्ली साखर. आनी साखर घालिना जाल्यार मीठ घालतात. ना. मीठ घालिना साखर घालतात. कळ्ळें. सारकी खबर आहा ताका कितली साखर घालूंक जाय पळय ती. वा शे म्हणजे तू सद्दी करून ती आता येतं. खरी गजाल ही. ना.
हा ना काय आता मिक्सर कहो लावपाचो आमकां पयलीं दाखय मरे कहो कितें तर बटन बीन चालू करप बीन ते कितें ते दाखय न्हू कळोंक जाय न्हू आमकांय हय हा मागीर नाही ना हय पळय पयलीं हालता जाल्यार राव ना कितें आहा तो वा वालोर असो हात कित्याक धरचो पडटा उसाळटा म्हणून जालो अजून जावपाचो आहा हय सिद्धार्थाचो फलोडा खातले मुगो हांव खावपाकूच रावला फूल पावर चालू आहा सारको हांव खावपाकूच रावला फालोडा जिंदाबाद बंद कर हा बटन बंद कर हा तसो सवकास एका हा तसो सवकास सवकास वाह अबय जाल्लो आसा फालोडा रेडी या फालोडाक कितें नांव दवरला तुवें हा मोहब्बत का शरबत ना सारकें सांग मरे आतां कितें तें मागीर आस्क्रीम घाल हा मागीर आयस्क्रीमूय घालूंक जाय आ वयस म्हणजे सारको म्हाका हायफाय करून दिवपाचें मनान आहा तर तुजें हय हय मरे हय हा फुडें वा 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 पळय आयस्क्रीम घालता पळय शेफ मास्टर शेफ मरे तूं हय आमकां 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 तूं शेडयलय आमकां सायडीक मारले तुवें आतां कुकिंगेक एक्सपर्ट जालाय तूं आतां 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 कितें परत आयस वा वा म्हाज्या कितले आयस्क्रीमी रे दोन 2 आयस्क्रीम फूल हय आ वय एलिसन ब्रो तुम्ही तर आमच्या व्हिडिओ पळयता लूज काडकारा बसो हा एलिस्टर पळय कितें म्हणटा तो पळय तुका तू खंय रूच कार खंय पयस आहे मरे तूं आनी लागीं आसलेलो जाल्यार तो लागीं जाल्यार करून दितलो आशिल्लो शुअर मरे आतां नेक्स्ट टायम तो हांगा गोंयांत येताना तूं ताका करून दितलो मरे हय हा पळय रे दिता खंय तुका करून हा फालोडा वा फालोडा आनी कितें जाणाय तूं करपाक आनी वडा वडा आतां वडा खावपाक नेक्स्ट टायम येतलो कितें रे हय करतले मरे म्हाका हय हा तुवें म्हाजेर कंप्लेंट घातलाय मरे ना हय मरे पळय काय बरो दवरता पळय काय बरी च्या केल्ली ती तुवें तुका खबर ना माझ्याहून बेस्ट हय बरी करता आनी पळय ही आमची काकी काकी परत परत बरी आसा ना न्हू गे फाटी एडमीट आसली न्हू थोडे दीस पयलीं पळय चुरचुरे मेरेन अजून चालू सारखे घुवळत येता गुवा येता परत परत न्हू परत हे भावता म्हणून भावता आनी करतलो कितें हय पळय बरी आसा ना ती जिवाक तिच्या खूब त्रास आहा आनी परत परत घुवळ येवन पडटा तू न्हू गे सगळे घरा घर करता हय आनी तरी बाबडो हो सिद्धार्थ भायर सरोन काम करिना गे बाबडो आपणाच्या पोटा खातीर अबय अबय बाप रे म्हाका कितले ग्लास माझे पयलीं सांग म्हाका दुसऱ्यांचे नाका म्हाका कितले ग्लास ते सांग एकूच ग्लास म्हाका दोन दोनूच ग्लास वा 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 आईस बीस घालून बरो थंड सारको शे सारके मुगो तेणी केला हो आनी सगळ्यान व्हडलो ग्लास तो म्हाका हय हा आनी सगळ्यान धाकटो ग्लास तो तुका सगळ्यान धाकटो ग्लास तुका हय मरे ना हे कोणाक आनी कितें ग्लास काडटा जाले मरे आनी कितले ग्लास मम्मी हा मम्मीक म्हाजो खंयचो ग्लास सगळ्यान व्हडलो तो पळय खंयचो तो वो हा वो सगळ्यान व्हडलो तो म्हाका हागे तुमी आनी मागीर बेश्टी म्हाजी आनी घेवशीत ग्लास बीन थँक्यू हा वयस आनी जाय पळय ना आनीक नाका गे फूल जालो खूब जालो आनीक नाका 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 आनीक नाका तुका हे पळय नाका नाका
सिद्धार्थ दिलीप नायकान केलेला असा काय बरो पडवला फालोडा. चेस करूया आम्ही यो. या मरे बाहेर हे बघ फालोडा. तुका कहो लागलो चोडूच बरो आला. चड बरो केला न्हू. हा वयस शा आता चेस. आता नेक्स्ट टाइम हांव येतलो तेन्ना म्हाका कितें वडा. बय हे सिद्धार्थ दिलीप नायकाच्या घरा कडेन जातात चिकू. कितें जातात रे चिकू चिकू आनी ही तुजी वानर्स आहे ना मरे सगळी पय. आनी ते भुरगे खंय गेले रे ते दुस येयल्ले ते मात्र हो तुका हो आमकां चावोंक येना मरे. ना हो लेंबू बॉय हा हो आतां खावन पळोवया मरे हांव चिकू. एक दीस चिकू चेक करया मरे. हय अरे बाबा मजा कितले गोड रे हो. एडिसन ब्रो हांगे चिकू जाता तू घालान मसो लूज काड. सगळेच रूच काड म्हणटा तो. खंय रे ते भुरगे गेले आसले मरे ते सायकलीन आत्तां. हय ट्युशनाक वयता सांजचे येते रे कितल्यांक आतां 4-5 येते रे. हय पण इतले गोड रे चिकू हे. हय ओके सो गाईज आयज तुम्ही जो व्लॉग आयज जो तुम्ही ब्लॉग पळयला पळय हो आमी 4-5 दीस पयलो शूट केल्लो आसा बिफोर होली. ओके सो तुमच्या मुखार हांवें थोडे दीस पयलीं व्हिडियोज घातले होली बिली येयली न्हू. सो म्हटले जो सिजन आसा तेजोच व्हिडियो पयलीं घालया आनी हो तुमकां आतां हांव शेअर करता. ओके सो फर्स्ट थिंग इज ईच अँड एवरीबडी थँक्यू सो मच. सदीत तुमी आमकां हेल्प करपाक फुडें आसता. म्हाका खरें बरें दिसता की हांवें बिकॉज ऑफ यूट्यूब तुमची असली फॅमिली जोडलेली आसा. थँक्यू वन्स अगेन. हांव गेल्लो सिद्धार्थागेर आनी आयज तेणी न्हू म्हाका आनी अंकिताक आनी तेच्या मम्मीक प्लस डॅडीक फालुडा करून दिल्लो. ताका खंय केन्नाच कोणी शिकोवंक ना. आपुणूच खंय तो यूट्यूबाचेर व्हिडियोज पळयता रेसिपी पळयता आनी खंय तो ट्राय करता. हांवें खंय रेसिपी खंयची तरी केल्ली चिली कसली तरी ती खंय तो आतां ट्राय करता बीन खंय. सो तेजी मम्मी बीन सगळें सांगता म्हाका. ओके तेजे मम्मीक जिवाक मातशें बरें आसा. नो वरीज गायज तुमी सगळीं जाणां आमच्या मुखार आसा. हांव तिंगेर वयपाचो आसा आनी 1-2 दिसांनी. म्हाका कोणी हेल्प धाडल्या ती म्हाका ताका दिवपाक जाय. सो बिकॉज ऑफ दॅट ओके आनी तेजी गाडी रिपेर करपाक जाय. आनी एक बेस्ट इन्सिडेंट तेंगेर म्हाज्या वांगडा घडलो की तेज्या वाड्यार ओके हेज्या सिद्धार्थाच्या वाड्यार ल्हान भुरगे खंय म्हाजे फॅन फॉलोवींग ल्हान भुरगे आनी हांव थंय गेलो न्हू म्हाका ते इतले बरे करतात भैया भैया करून धांवन येतात बाबडे. तेंच्या वांगडा हांवें व्हिडियोज केल्या तेंच्या वांगडा हांवें फोटोज काडल्या. ओके सो तो व्लॉग हांव तुमच्या मुखार फाल्यां घालता. ओके व्हेरी एंटरटेनिंग मुमेंट सारको व्हेरी एंटरटेनिंग. आय हॅड अमेझींग फन वीथ हिम. खूब बरें दिसलें. म्हणजे ते भुरगे जे ल्हान आसले खबर खूब स्वीट आसले सारके. हे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी न्हू एक मॅसेज दिल्लेली आसा. ओके ती मॅसेज कितें कशी ती तुमकां हांव फाल्यांच्या व्लॉगान घालता. ओके आनी त्या ल्हान भुरग्यांनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक अपील केल्लेली आसा. आमच्या CMाक रिक्वेस्ट केल्लेले आसा की पळयात तुमी फाल्यां पळयात तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान घालता की तेंच्यांनी अशी कितें मॅसेज तुमकां दिल्या पळय ती. सो आमी ही न्यूजाचेरूय घालपाची आसा. ही जी भुरग्यांनी मॅसेज दिल्लेली आसा ती आमी न्यूजार पासून घालपाचें आसा. सो तुमी स्टे ट्यून करा स्टे ट्यून रावा मातशें. फाल्यांच्या ब्लॉगाक तुमी चॅकआउट करा. ओके थंयसर न्हू आयज हांवें एक व्लॉग घातलेलो की सिद्धार्थाक न्हू लोक हार्म करतात ताका त्रास करतात. तेज्या वांगडा कितें सांगू तुमकां. आनी थंयसर न्हू एक 1.5 शेण्यान एक कॉमेंट मारलेलो आसा. ओके सो तो तुमकां कॉमेंट हांव रीड करून दाखयता. ओके एक 1.5 शेण्यान कॉमेंट मारला तूं असले व्हिडियोज करून सारको पॉप्युलर जाता मरे आनी सिद्धार्थाक खंय त्रास जाल्लो आसा तूं बरो शिटूक मरे अशें कितें तरी कॉमेंट मारला. स्क्रीनशॉट हांगा घालता तुमकां.
दिपू कितें तरी नांव आहा ओके हांगा घालता पळयात त्या भावाक हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना ताका सेक्युरिटी गार्ड मारता तेन्ना तूं खंय आसा जेन्ना तेची मम्मी बरी ना तेन्ना तूं खंय आसा जेन्ना ताका वायटा बऱ्याक कितें गरज आसता तेन्ना तूं खंय आसा जावं तुजी फॅमिली खंय आसा ना हांव पॉप्युलर जाला की ना जाला जातलो काय ना जातलो हेतून म्हाका कांय खबर ना हांव हे विडियोज करता नॉट टू गेट पॉप्युलर ओके म्हाजी न्हू घे म्हणून फॅन फॉलोवींग आसा घे म्हणून फॅन फॉलोवींग आसा बिकॉज ऑफ हे जे तूं कॉमेंट मारता पळय बुरशापणा नॉट बिकॉज ऑफ दीस ओके तुका कांय वायट म्हणिना भावा तूं अशेंच कमेंट मारीत राव ओके कीप हेटींग ऑल आय कॅन से इज गॉड ब्लेस यू आनी कितें म्हणूं शकता सारकें न्हू तुमी हेल्प करिनात तुमी दुसऱ्याकूय हेल्प करूंक दिनात शिटूक हांव सॉलीड शिटूक हांव सॉलीड शिटूक म्हाज्या मम्मी डॅडीन म्हाका बरे संस्कार दिला हांव खूब शिटूक सारको ओके तुज्या असल्या मनशांक हांव कसो टॅकल करूंक जाय तो जाणा लिगली जाणा आनी दुसऱ्या भाशेनूय जाणा ओके न्हू सो डोंट टेक इट टू युअर हार्ट माय ब्रो आनी अशेंच कमेंट मारीत राव नाका जाल्ले देव तुका खूब बरो सक्सेस आनी गूड हेल्थ दिवची तुजे मामी डॅडीचे बरें जावचें इतलें मागता हांव ओके सो येस कमींग बॅक टू द ब्लॉग थँक्यू सो मच ईच एंड एवरीबडी आमकां हेल्प करपाक आयज म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान कॉल केल्लो झेवियरान त्या भायर म्हाका जुडान कॉल केल्लो ओके खूब वगत उलयले मात सडनली म्हाका एक काम येयलो परत फोन दवरचो पडलो सो सॉरी जूड ब्रो सो सॉरी झेवियर आमकां चड टायम मेळोंक ना फोनार उलोवपाक बट स्टील आय लव यू सो मच आय लव यू बोथ बेगीन यो गोंयान वील हॅव अ लॉट ऑफ फन पूण तूं गोंयान येता म्हटल्यार हुर्राक कावार जातलो ओके नो इश्यूज ब्रो बट आय वील लव टू मीट यू हांव न्ही अंकिता तुमकां खूब वेट करता मेळपाक इट वील बी आवर फर्स्ट टायम दॅट वी गोना मीट ओके सो बच्चा पार्टी सिद्धार्थाच्या घरा कडेन म्हाजे विडियोज पळयतात सगळे त्या बच्चा पार्टीक हांव सांगूंक सोदता की तुमचो व्लॉग येवपाचो आसा फाल्यां सो फाल्यां वेट करा दनपारची 12 सुमार व्लॉग येतलो आनी तुमी तर म्हाजो आयज व्हिडियो पळयता जाल्यार 2 दिसांनी तुमकां स्पेशली हांव सगळ्यांक मेळोंक येवपाचो आसा ओके रायट नेक्स्ट टू सिद्धार्थ प्लेस ओके गोविंद नगर आनी हेच म्हणून हांव हो व्हिडियो हांगा सेंड करता मेळटा तुमकां एक नेवे आनी एक इंट्रस्टींग व्हिडियो ट्रीप ऑन बॉय बरेरा पळय काय कितें तें मेळटा तुमकां फाल्यां बाय बाय गूड नायट टाटा